मणकामती ह्या कार्यावळींत तुमकां समेस्ताक माय मोगाचो आनीक उर्बेवरीत येवकार. आयज खेरीतपणी हांव सांगें मालांतल्या वाड्या वाठारांत आसा आनीक ह्या गांवांत तुज्या फाटल्यान येता. आमचो पदवीकार फादर तादेव डिसिल्वा हाणें एक ऑपेरेटा बरोवन लोकांच्या मुखार हाडलो आनीक ताचे प्रयोग गांवांनी जाले. जायते आदीं ह्या गांवांत तियात्र किल्लोताले. हांव चुकचो ना, कारण आमी ह्या गांवांत जल्मल्यात आनीक ह्या गांवांत आमी आमचे तियात्र दाखयल्यात. पूण जसो काळ बदलता तशें थोडें बदलप जायत गेलें आनीक आमच्या लोकांक जे कॉमर्शियल तियात्र चलतात तांची थोडी भोव संवय जाली. पूण फाटल्या 7 वर्सांत फादर तादेव ह्या गांवांत वावुरता आनीक ताणें फुडाकार घेवन भुरग्यांक आमच्या तरणाट्यांक वेगवेगळे गूण तांच्या आंगांत आसात तांकां थोडो भोव आकार दिलो आनीक तो चलत रावलो. म्हज्या सांगाताक ह्या खिणांत फादर तादेव आसा. फादर तुका ह्या कार्यावळींत माय मोगाचो आनी उर्बेवरीत येवकार दिता. फादर ह्या भुरग्यांक मोल्ड करूंक म्हाका दिसता तुका तितलें सोंपेंशें पडोंक ना. सोंपें म्हाका पडोंक ना, कित्याक ही कला ह्या गांवांत आसा. जें तांचे लागीं आसलेलें तें हांवें फकत उत्पन्न केलां आनीक हे तरेन आमी 3 ऑपेरेटा आमचे भायर घातले सेगीत. पयलो आसलो आमचो मोगान सेवा करूंक, दुसरो आसलो जेजू जिविताची जोर आनी तिसरो हे वर्साक आमी काडलेलो जेजू तुज्या फाटल्यान येता. तर तांकां एके भाशेन आकारांनी दिवपाक म्हाका तितले त्रास पडोंक नात. पूण तांचे सगळें कितें आसलेलें देवान दिल्ले गूण ही कला हांवें फकत वेव्हारांत घातली. पूण पयलोच जेन्ना तुवें ऑपेरेटा तयार केलो त्या वेळार तुका कडेन थोडें भोव आगोड पडलें आसतलें. भोव थोडें आगोड पडलें म्हाका, कित्याक तांकां एके भाशेन बरें ते कालाची मार्गदर्शन दिवपाक. कित्याक जे परेन आमी बरयल्लो तियात्र आमच्या मना सारको वचोंक जाय आसलेलो देखून आमकां थोडी तांकां ती आकारांनी दिवपाक पडली. फादर हो वावर फुडें वता आसतनाच हातूंत तुका गायनाची जायती गरज पडली. हो टॅलंट कसो कितें तुवें सोदून काडलो? हांवें जेन्ना तांकां पळयलें म्हाका असो शॉक आसलेलो तियात्रांनी बी वचपाक. पूण गांवांत आसलेले जेन्ना ते तियात्र कोत्ताले जावं तेंच्या वाड्यांनी कोर्साच्या फेस्ताक बी तांकां हांवें सोदून काडलें. जावं म्हजे वाड्यांत आसलेले गायनां कोत्ताले तेन्ना वो तांचो टॅलंट म्हणजे गूण आसलेलो तो हांवें सोदून काडून तांकां माचयेर हाडपाचें एके भाशेन हांवें प्रयत्न केले. आनीक सगल्यांनी तुका उपरांत जावो तितलो फावो तितलो सहकार दिलो. तर हो जो आतां निमाणो तियात्र जेजू तुज्या फाटल्यान येता हातून तुवें रुजार जो डायरेक्टर तुवें विंचून काडलो तो हाडपा फाटलें कारण कितें? तो म्हजो इश्ट आनी आमी रिवणांत दोगूय वांगडाक आसलेले. कित्याक पयलो ऑपेरेटा ताणेंच बरोवन हाडलेलो मोगान सेवा करपाक. तो आमी रिवणां धाकटे आमच्या वाड्यांनी आमी पयलो दाखयलो. मागीर आमचे भुरगे म्हणूंक लागले, फादर तुका इतलें टॅलंट आसा म्हणजे गूण आसात, जावं हांव ड्राम वाजयता आमकां कित्याक तूं वयर काडिना. तोच ऑपेरेटा मागीर आमी हांगासर हाडलो आनीक हांगा भुरग्यांक एकठांय करून आमी तो माचयेर घातलो. तेजे फाटल्यान ताका हांवें म्हजी येवजण दितालो जे परी कसो बरोवपाक जाय तो आनी तो ते एके भाशेन ती ऑपेरेटा तो बरयतालो. जावं आमी पवित्र पुस्तकाचे देखावे बी घालो. सो आमकां लागता ते भाशेन आमच्या ऑपेरेटांत हांव ताका सांगतालो कशे परेन म्हजें मन आसा तुवें बरोवचें तें. सो तो म्हाका आदार करता. फादर निमाणें एकूच, जेन्ना ह्यो रिहर्सली चलताल्यो तयारी चलताली आनीक तूं तो तियात्र लागींच्यान पळयतालो, जें तुमी वेव्हारांत घालपाचो प्रयत्न करतात तें तूं लागींच्यान पळयतालो. एक ड्रमर कसो ह्या तियात्राक तुवें संगीत दिलां म्हणटोच ज्यो तुका मिस्टेकी ज्यो चुको दिश्टी पडटाल्यो त्यो तूं कश्यो कितें काडटालो? आमी जेन्ना आमचो पयलो ऑपेरेटा जालो उपरांत आमकां सदांच ही मुखार वचपाक टॅग तियात्र अकॅडमी ऑफ गोवा ते आमकां आदार करताले एके भाशेन पयशांचो बी. सो आमी ती रिकॉर्ड करतालेत आनीक तांच्यो चुकी तांकां आमी दाखयतालेत कशे परेन तुवें वचपाक जाय तें करेक्शन तेमकां ते तांचे पाडती वयर तांचे काला वयर ते तरेन आमी तांकां तांची जी चुक्यो जाताल्यो त्यो आमी पॉयंट आवट करून तांकां सांगताल्यात. फादर तुका तुज्या विचारांक काळजांतल्यान देव बरें करूं. तुकाय देव बरें करूं. तुज्या फाटल्यान येता ह्या ऑपेरेटाचेर आमी भासाभास करता आसतनाच म्हज्या सांगाताक टिना आसा म्हणटोच टिना ह्या ऑपेरेटान जायतीं कांतारां म्हणटा ताचें कांतार आमी आयकुया एक लायव्ह कशें.
आतां हें कांतार तुवेंच कंपोज वय केला हांवेनच केला. म्हणटोच तुका ही कला आसा वय आनीक हो जो ऑपेरेटा जायते सुवातेर जाला वय वय आनीक लोकांचो तुका कसो कितें प्रतिसाद मेळलो लोकांचो प्रतिसाद आमकां एकदम बरो मेळ्ळो. कोण येता थंयसर तांणी आमकां वाखाणलं. लोकांनी जायतेंच सांगलां आमी लोकल एक्टर जावनूय लागून स्टेजीर पावोन आमकां जायतो बरो फिडबॅक लोकांचो मेळ्ळो. आमी चड उपकारी आमचो रायटर ब्रदर रोजारियो लेवतो आनी फादर तादेव तांच्या आदारान आमी हे साबार गांव आमी भोंवली आनी लोकांचे कडच्यान आमकां जायतीच उर्बा तशीच वाखाणणी मेळ्ळी. कसल्या कामाक ते फाटी नासले सदांच आसतालेत मुखार वावर पुर्वजांचो सांबाळटालेत आपल्या तकलेर घेवन भार कसलोय धंदो ते कोत्ताले देवाक करून नमस्कार बायल भुरग्यांक आपल्या पोसताले जावन निस्ते गोंयकार. हें जें कांतार तूं म्हणटा तें कंपोज तुवेंच केलां होय आयज पासून जी हांव कांतारां म्हणटा ती हांवूच कंपोज करता आनी आयज पासून हांवेंच म्हणल्यात. हय तूंच म्हणटा आनी तूंच कंपोज होय, करता म्हाका दिसता दुसऱ्यांकूय एक दुसऱ्यांचेरूय शेवटिल्यार तेवूय वर्सात ते ह्याच्या फुडें हय आनीक एक गजाल ह्या तियात्रांत तूं तुजी भुमिका कोत्ता होय म्हाका दिसता हे फावटी तुका एक वेगळोच ग्रूप सो मेवलो होय. गांवांतलो तर ह्या गांवांतल्या ग्रुपा बरोबर तूं न्हेसता आसतना की तांच्या बरोबर तूं बरे भशेन मिसळ जालो होय फाटलीं 2 वर्सां हांव फादराच्या ह्या ऑपरेटांत काम करता. हो दुसरो ऑपरेटा म्हजो फादरा सांगाताक. सो ह्या ऑपरेटान हांव मुखेल भुमिका करता आनी ह्या वाड्या वयल्या गांवच्या भुरग्यांच्या सांगाताक वार करतना म्हाका अदीक उमेद भरली कित्याक हितून जायतें शिकोंक मेळ्ळें म्हाका जायतें शिकोंक मेळ्ळें नव्यो नव्यो वस्तू शिकोंक मेळ्ळ्यो आनी बरी उर्बा वाडली म्हजी. होय आनीक दुसऱ्या गांवांनी जेन्ना हे प्रयोग जाल्या तेन्नाय तूं खरेंच चड खुशाल जालो. होय दुसऱ्या गांवांनी जेन्ना आमी वेताले तेन्ना लोक आमकां ताळयो मारून फिवणे मारून आमची उमेद वाडयताले आनी ऑपरेटा सोंपतूच आमकां फाटल्यान येवन हात दिताले आं तुवें बरें काम केलें असो आमचो उर्बा वाडयताले. ह्या कार्यावळींत तुजो कितेंसो वांटो आसा मोन्यांचो आनीक कांताराय म्हणटा हय वा एक मोनो आनी कांतारां म्हणटा कांयच परवाना. तर तुजें कांतार खंयचें आमी आयकोंक दितलो हय रेडी. आमच्या गोंयच्या सायबाच्या नव्यानाच्या मिसाक हांव गेल्लो एका पाद्रीचो शेरमांव आयकोन चड खोशी जालो. तांकां सांगोंक सोदतालो देवाचो मोग कर म्हण आपलो पावार्थान मिसाक येयीच जाल्यार देव तुमकां पावतलो. तो आमकां सांगतालो गोंडेन गोळी काणी एका गांवान म्हणटा एक मीस सांगतालो पाद्री आयकोंक मिस्ताचें लोक जमतालो जायतीं एका दिसा पळयात गोंडणी गोट्टा कसली. वॅनक्लेफ खरेंच तुका परबी थँक्यू. पूण एक गजाल हांव आजून पासून चिंतीत आसलो ह्या तियात्रांत तुवें भुमिका केल्या आनी तिवूय मोन्याची म्हणटच तुका एकूय डायलॉग बायाड करूंक पडोंक ना. एक आहलो लास्ट मामा म्हणपाचो इतलो म्हणटच मामा मोनो म्हणटालो. हय तुज्या घरच्यांक जेन्ना तूं ह्या तियात्रांत न्हेसला तेन्ना तुज्या घरच्यांनी तुका कितें म्हटलें कांय ना जायतो आदार आसलो तांचो आनी डॅडी ही म्हजी हांव सगळीं कांतारां म्हणटा ती म्हजी डॅडीच पळयता. डॅडी बरयता म्हणटच सगलो क्रेडीट डॅडीक. हय जेजू तुज्या फाटल्यान येता. ह्या तियात्राचो आख्खोच कारबार तुवें तुज्या हातान घेतलो. रुजार लयता हो म्हजो गोटिस्ट आनीक हाका जायतो तियात्राचो अनुभव आसा डायरेक्शनाचो तसो तियात्र लिखणेचे जायते अनुभव आसात जायते कलाकार ताणें घडयल्यात आनीक ताच्या उद्देशी तुज्या फाटल्यान येता हांव जेजू तुज्या फाटल्यान येता हांव ह्या तियात्राचो आरंभ जालो. तर हातून जे कितें कॉस्ट्यूम जाय कसली कसली कापडां न्हेसोंक जाय हाचेर तुवें कशी कितें भर दिली. फादरान सगळी आख्खी तयारी केली. कोणाक कॉस्ट्यूम जाय सेटींग जाय सगळो भार फादरानूच घेतलो. हांवें चडसो भार घेवंक ना पूण जेन्ना प्रॅक्टीस चलताल्यो तेन्ना हांव येतालो. रुजार ह्या फुडें फुडाराक तुजी येवजण कशी कितें आसा. म्हजी येवजण आहा एक सिडी काडपाची पूण तरी पासून चयता फादर तो हांगासर आसलो जायत फादराच्या आदारान हांव कडेन एक काडीत आनी काडटलो कित्याक म्हज्या भावानूय काडलेली आहा सिडी
होय आनीक ह्या खिणान तुका आमचे गांवचे सगोट भुरगे तरणाटे तुज्या संगताक आसात कसलीच भिरांत ना वच फुडें देवाचो आशिर्वाद तुजेर आसतलो देव बरें ते बरें करता तो तुका वेगळीच्या अभियान आणि कॉलेजीक वचा बाबा सायमन हांगा यो म्हजो आपूर बायेचो कांयच ठीक ना घराचे सगळो वाव तूं कोत्ताय म्हज्या पुता तूं मोन म्हणून हांव देवाची शीण करिना पूण ताका 3 वाजता बरें तो शनी रिया हांव आतां येता बरो करून राव आनी डाडा उठला म्हणटोच ताका चाव आमी वेता मनशाच्या जिवितान असतात ते आमच्या वस्तू जाणून चुकी घडटा ह्या तियात्रांतले जायते कलाकार म्हज्या सांगाताक आसात आमी आतांच एक धाकटोसो व्हिडिओ पळयला कशे तरेन ताणें हो तियात्र आपल्या भुजांचेर घेवन तो फुडें व्हेला जे भाशेन जेजूचे कश्ट ह्या तियात्रांतल्यान मांडपाचो प्रयत्न जाला तेच भाशेन तेवूय वांटेकार जावन लोकांच्या मुखार हो वावर फुडें हाडला तर जोझेफीन तुज्या लक्षान तूं ह्या तियात्रांत जी भुमिका कोत्ता तुजे अनुभव तूंच सांग आतां एक 2 वर्स जालीं हांवें कसलो रोल करूं ना काय ना म्हणटा ह्या ऑफेरा म्हाका फादर तादेवान फोडी काडले जोसफीन तूं रोल कर आपली मेन रोल तुका दवरलो आयज म्हणटा हांव फादरा उतरां मान दिन हांव ते फुडें सरलें आनीक हांव म्हणटा म्हाकाय एक उमेद अशी येयली फादरान सांगलें म्हणटरी आनी तितून तो रोल केलो आनी हांव जायती गांव भोंवलें म्हणजे तो रोल घेवन आनी कोणेंय म्हाका म्हणजे सगळ्यान म्हाका वाखाडलां एक कारभारी कसो एक स्टेज मॅनेजर कसो ह्या तियात्राचो भार तूं सांबाळता जेन्ना जेन्ना ज्यो ज्यो वस्तू जाय पडटात त्यो वस्तू तूं तांकां लागीं करून दिता म्हणटच हांव तुज्या लक्षान जाणा जावंक सोदतालो तियात्र जितलेय फावट जाला तितले फावट तुवें पळयला हांवें पळयला हय आनीक तुजे अनुभव म्हळ्यार हांव एकदम चड खुशाल कित्याक आमच्या ह्या गांवांत आमचो पॅरीश प्रिस्ट फादर तादेव हो आमच्या गांवांत लोकांक धर्मीक वदान तशेंच समाजीक वदान वयर काडूंक फुडें काडूंक भरपूर वावुरता आनी ताका सक्सेस मेळ्ळा कित्याक आमचे जायते भुरगे तेजेच वरवीं जायती आपली कला सोबे माजार दाखोवपाक जायते गांव बी भोंवले आनी आमकां बरें ते वाखाणलेय बी त्या खातीर आमी पयलीं सद्याक फादराचे आभारी तशेंच आमचो डायरेक्टर बाबरुजार तेजे आभारी तर म्हाकाय बी चान्स पडलो म्हाका एक्टींग दिल्लें जायना तरी पूण हे तियात्रांक म्हाकाय बी उमेद जाली आमगे भुरगीं भायर भायर गांवांनी वयताय तर म्हाकाय वचपाची इच्छा आसली तेन्ना म्हाका फादरान म्हणलें अरे बाब तूं मातशें आमकां हेल्प करूं येयशी हांवें म्हणलें हय कित्याक तें म्हाका येवपाना पूण मागीर म्हाका कळ्ळें हिंगा स्टेजी फुड्यान एक्टरान तांकां त्या टायमार तांकां सांगपाचें बाबा तुगे आतां रोल आसतलो तूं तयार राव आनी ते भायर आमकां जायते फाटी ही आमची धर्मीक दाखोवण म्हणटरी तितून जायती सिनां आसताल्यो मात त्यो मांडावळ करपाक मातशें आमकां पडटालें आनी बरें जार जातालें